सरकारी कर्मचारी संघटनेन सरकाराक 7व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करपाक 4 नोव्हेंबर मेरेन प्रास दिला। मुख्यमंत्र्याच्या निर्णयाची 4 नोव्हेंबर मेरेन वाट पळयतले। उपरांत 21 दिसांच्या संपाची नोटीस दितले म्हूण संघटनेन कळयला। डी कॅटेगरी कर्मचाऱ्यांक सी कॅटेगरीक धाडपाच्या निर्णयाक संघटनेन येवकार दिला। गोंय सरकारी कर्मचारी संघटनेन सोमारा पाट्यार खासा बसक घेतली। गव्हर्मेंटान जे डिसिजन दिला की अनाउन्समेंट केला आपल्याचो एक स्टेप की ग्रुप डी एम्प्लॉईज आसले पळय तितल्यांकूय अपग्रेड करून ग्रुप सी करता म्हणून बिकॉज ऑफ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आनी तांकां पे स्केल 1800 ग्रेड पे लायता म्हणून तें डिसिजन आमी वेलकम करता आनी आमचे गव्हर्मेंटाक आमी कॉंग्रेच्युलेट करूंक सोदता हे माध्यमांतल्यान। सेकंडली आमी दुसरें डिसिजन घेतलां की गव्हर्मेंटा कडच्यान आमी फाल्यांच लेटर बरोवन आमी गव्हर्मेंटाचो अपॉयंटमेंट मागपाक की उरलेले गव्हर्मेंट सर्वंट आहा पळय तांकां 7th पे केन्ना लिखून लायता तो आमकां स्टेटस कळपाक लागून आनी आमी हो रावपाचो पिरियड आमचो फाल्यांच्यान स्टार्ट जातलो आमचे लेटर गेले उपरांत। सो बिफोर 4th देखून जर तर आमकां गव्हर्मेंट अपॉयंटमेंट दिना जाल्यार ऑन 7th ऑफ नोव्हेंबर आमी गव्हर्मेंटाक 21 days स्ट्रायक नोटीस दितले। मडगांव पालिकेच्या वार्ड नंबर 21तल्या बाय इलेक्शनाक आमदार दिगंबर कामतीच्या पॅनलाची दीपा शिरोडकार जिखली। तिने 238 मतांची लीड घेतली। आयतारा बाय इलेक्शन जाल्ले। नगरसेवक अश्लेषा नायक गेले उपरांत सीट रितो आशिल्लो। बीजेपीन कॅन्डिडेट सुकोरीन फेर्नांडिसा खातीर बरोच नेट लायिल्लो तरीकय बीजेपीक जमलें ना। अश्लेषाय कामतीच्या पॅनलांत आशिल्ले। मडगांव नगरपालिकेच्या वार्ड 21तल्या बाय इलेक्शनात दिगंबर कामतीच्या पॅनलांतली दीपा शिरोडकार 238 मतांनी वेंचून आयली। दीपान बीजेपीच्या सुकोरीन फर्नांडीस आनी शॅडो काउन्सिलाची सोनाली काळेक हरयली। ही विक्ट्री पळय आसा ही केन्नाच अंडर डिस्प्यूट नाशिल्ली। हांवें काल सुद्दां पत्रकार म्हाका मेळ्ळ्या तेन्ना पत्रकाराक सांगिल्लें की हो वार्ड हो प्युअरली केल्ली 15-20 वर्सां आमी जिखतात ऑन द बेजीस ऑफ परफॉर्मन्स सामको आनी आखेकारांचें लव। ह्या खेपेक सुद्दां आमी सांगिल्लें की हो वार्ड आमी गेल्ले खेपेक ज्या मार्जिनान जिखिले ताजे पेक्षा चड मार्जिनान जिखतले। हांव सगळ्यांत पयलीं आमचे कार्यकर्ते जे दीस रात वावुरले आनी चड करून आमच्या त्या वार्डांतल्यो महिला ज्यो कंटिन्युअसली तांचे बरोबर भोंवताल्यो कॅन्डिडेटा बरोबर आनी म्हजे बरोबर तांकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की तांणी वुमन पावर कितें म्हणटा ती ह्या बाय इलेक्शनांतल्यान दाखोवन दिली। दुसरें आखेचे 21 नंबर वार्डाचे सगळे वोटर्स सिटीजन जांणी भरघोस पाठिंबो आमकां दिलो आनी हें बाय इलेक्शन खरें म्हटल्यार हांव सांगलां त्या भशेन की आमी जिखतले हाजे बद्दल दुबावूच नाशिल्ले। फक्त मार्जीन कितली जातली कितें जातलें ताजेरच चर्चा करताले। ती मार्जीन गेल्ल्या इलेक्शना पेक्षा ह्या खेपेक 3 पटीन वाडली। गेल्ल्या खेपेक आमी 80 मतांनी हो वार्ड जिखलो, आज तो 240 मतांनी आमी जिखतात। हातूंत दाखोवन दिता की लोकांचो आमचेर आशिल्लो विश्वास। हांव सगळ्या आखेकारांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा ज्यांनी आमकां मतदान केलें आनी ज्यांनी आमकां मतदान केलें ना तांकांय हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की तांकां मुखार बरी बुद्धी जावची अशें देवा कडेन मागता। म्हणजे हांगा तशेंच म्हजे सगळे बरोबर म्हजे वावरिल्ले आमचे बायल चड मेजॉरिटी चड बायलांची आशिल्ली तशेंच आमचे सगळे वार्डांतले आमचे बरोबरचे तांकां सगळ्यांक देव बरो करूं म्हणटा आनी हांकां तशेंच सराचे हेणे वतीन हांव सगळे आमचो वार्ड आमच्या कावन्सिला भितर सगळ्यांत सुंदर वार्ड करपाचो प्रयत्न करतले इतलेंच म्हजें सांगणें। प्रुडंटा खातीर विश्वेश प्रभुदेसाय। अनधिकृत बांदकामां रेग्युलरायज करपी गोंय सरकाराच्या नव्या कायद्यात हायकोर्टात चॅलेंज दिल्या। सरकारान बांदकामां रेग्युलरायज केली तरीकय केशीचो हायकोर्टात निकाल लाग मेरेन तांचो फुडार निश्चित ना। एक्टिविस्टान 2016तल्या गोवा रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथोरायज्ड स्ट्रक्चर्स कायद्याक आव्हान दिलां। ताचेर हायकोर्टान सरकाराक नोटीस काडली। सरकार बेकायदेशीर बांदकामां साल्वार करूंक सोदता म्हूण ही याचिका। याचिकादार काशीनाथ शेटयेन गोंय सरकाराच्या अनधिकृत बांदकामांक रेग्युलरायज करपाच्या कायद्याक हायकोर्टात आव्हान दिला। सोमारा केस हायकोर्टा मुखार आयली। सरकार वोट बँक पॉलिटिक्साचो हेतू धरून बेकायदेशीर बांदकामां प्रमोट करता म्हणून याचिकादारान आर्ग्युमेंट घालो।
I have challenged the unauthorized regularization of properties. So that had come today for hearing, and it is for regularization of illegal houses, which I am objecting to. And this is all due to vote bank which has been done by the politicians. The basic grounds are it should go as per planning and building regulations 2010, which is not done. And all FAR, FSI, planning, ODPs, regional plan, all should be this. And those regularization is possible in the other acts. Why this act was required? सरकारान बाजू मांडली. हो कायदो बेकायदेशीर बांधकामां वाडची न्ही म्हूण केला म्हूण सरकारी वकिलान पॉयंट घालो. टॅक्स आणि पेनल्टी भरल्या उपरांतच ही बांधकामां रेग्युलरायज जातली म्हूण सरकारान कोर्टाक स्पष्ट केले. कोर्टान दोनूय बाजू आयकून घेतल्यो. बांधकामां रेग्युलरायज करपाच्या प्रक्रियेक कोर्टान स्टे दिल्ली ना. मात ह्या याचिकेच्या निकालाचेर रेग्युलरायज केल्ल्या बांधकामांचो फुडार थारतलो म्हूण हायकोर्टान स्पष्ट केला. Today I had argued for an ad interim. Now they have given me an ad interim saying that the petition will be subject to the regularization of all these unauthorized structures will be subject to this outcome of this petition. The next date is after vacation. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. गोंयच्या फिल्म फ्रॅटर्निटी फेडरेशनान फिल्म मेकर आनी बिल्डर राजेंद्र तालकाक ESGचो व्हायस चेअरमॅन केला म्हूण हरकत घेतल्या. फेडरेशन तालकाक वादग्रस्त फिल्म मेकर म्हणटा. ESGंत भरिल्ल्या 57 स्टाफाच्या रिक्रुटमेंटाची चवकशी जावची म्हूण फेडरेशन मागता. भरिल्लो चडसो स्टाफ खंय फांतोड दिवचो. तांकां फिल्माच्या मळार कसलोच अणभव आनी पात्रताय ना. घेऊ एक ब्रेक.